पोरजे मोजे हांवें तुका कितें केलां, ओ हांवें तुका कसली दूख दिल्या, म्हाका जबाब दी. हें गीत आयकलां तुमी केन्ना? केन्ना आयकलां? जेन्ना आमी प्राचिताचो काळ मनयता तेन्ना हें परतून परतून आमी हें गीत गायता, उगडास करता. मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं हीं उतरां आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां. पोरजे म्हजे हांवें तुका कितें केलां, म्हाका जबाब दी. आनी हो प्रश्न कित्याक? हो प्रश्न देव फिर्याद मांडटा, देव वाद विवाद करपाक सोदता पोरजे लागीं. आनी हे पोरजे लागीं कित्याक हे पोरजेक देवान वेंचून काडल्या, तिका घडून हाडल्या आनी सगळे तरेच्या देण्यांनी तांकां भरल्यात. आनी तरी आसतना ही पोरजां सुदरना. दुकोर हूंय कितलोय धुयलो आनी सूट पासून घालून पासून ताका भितर सालान दवरलो जाल्यार रेबडान लोडपाचें हूंय सोडना, अशी आमची म्हणणी आसा. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत, भोव करून आमी म्हणया आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत हे भाशेन जाता, ह्या दुकरां भाशेन, जे आपलें जिवीत बदलूंक सोदिना. फादर हांवें तो प्रेयर ग्रूप सोडलो, आतां हांव दुसरे कडेन आसा अशें म्हणून एकल्यान म्हाका सांगलें. कित्याक सोडलो रे तो? फादर थिंगा बऱ्यो मिरेकल्स जायना, मिलाग्री बऱ्यो जायना त्या ग्रुपान, देखून दुसऱ्या ग्रुपान गेला. थिंगासर बऱ्यो मिलाग्री जाता, हिलिंग्स जायतीं जाता. ही आमची भाव भयणीनो आयज क्रिस्ती जिवीत आमचें जाल्लें आसा दुर्दैवान. आमी एके इगोर्जेन तावन दुसरे इगोर्जेन, एक श्रायनान तावन दुसऱ्या श्रायनान, एक ब्रदर सावन दुसरो ब्रदर. कित्याक? फकत एक मिलाग्र जायी, मिरेकल जायी, आमकां हिलींग जाय. आनी ह्या पासत जायतीं भोंवत आसता, सुवय जाल्यात एक फुर्सा कडेन तावन दुसऱ्या फुर्सा कडेन. आनी हें जें कितें आमच्या क्रिस्ती जिवितान घडटा भाव भयणीनो, हेंच आयज आमकां आमच्या समाजीक जिवितानूय दिश्टी पडटा. आमी एक कडेन धरना. हें गेल्लें सुमान जेन्ना सुरू जालें तेन्ना आमची गोंयची विधानसभा भरली. आनी गोंयची विधानसभा भरता तेन्ना जायते मुद्दे आसले. 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसले, कोळसो नाका म्हूण तो भायर उडोवपाचो आसलो, आमचे रस्ते जे पिड्ड्यार जाल्यात तांचे विशीं मुद्दे आसले, आनिकूय जायते मुद्दे आसले. पूण सगल्या गोंयकारांचें मन आनीक एक दुसऱ्याच मुद्द्याचेर पावलें. काँग्रेसीचे BJPक जॉयन जावपाचे आसात, ए पार्टीन तावन ते पार्टीन उडकी मारपाचे आसात. हाच्या पयलीं जालां, लोकांन तांकां भायर उडयला, तरी पूण आमचे आमदार आजून सुदरना, आजून पासून त्याच दुकरां भाशेन करतात. जायत्या जाणांनी म्हणलें हे भाशेन. आनीक ते सुदरचे नात, तांकां चान्स दिवन आनीक फायदो ना, असल्यांक रस्त्यार हाडून मार घालपाक जाय, ह्योय वस्तू लोक उलयलो. भाव भयणीनो, जें कितें घडटा ताचे विशीं आयज देव जरी तर म्हणटा जाल्यार कितें म्हणटलो? दुबावविरेत ज्या कोणें हे भाशेन केलां, जे आमी विचून काडलेले आसात तांचो गुन्यांव आसाच, तांकां घडये शिक्षा फावो ती देव पळोवन घेतलो. पूण आमचो भावार्थ खंय आसा? पोरजेचो भावार्थ पोरजा खंय आसा? आमी कितलीं सुदरल्या? आमी तेंच करता, जाणा जावन तांकांच परतून विचून काडटा न्हय जाल्यार मागीर विचून काडलेल्यांचो आमी कितलो गुन्यांव करपाक शकता? ह्या पासत देवाची ही आयज उतरां घडये आमकां परतून आयकपाक गरज. पोरजे म्हजे हांवें तुमकां कितें केलां? वा हांवें तुमकां कसली दूख दिल्या, म्हाका जबाब दी. कितें उणें केलां तुमकां? आयज घडये गोंयकारांक देव विचारतलो जाल्यार हेंच म्हणटलो, कितें उणें केलां तुमकां गोंयांत? इतलें सगळें दायज जें दिवपाक जाय, सैमीक दायज, तशेंच हेर जें कितें दिवपाक जाय तें सगळें तुमकां फावो केलां. तरी आसतना ही पोरजां निबोर मानयेची, ही पोरजां आपणाक जाय थंयच वेता, मेळटा थंयच वेता. हांगा मेळना थिंगा धांवता, थिंगा मेळना थिंगा धांवता, थिराय म्हणलेली नाच. आनी ह्या पासत देव घडये आयज आमचेरूय फिर्याद मांडटलो. आयज आमचेरूय कंप्लेन देवाचें शीण, जें गीत सुरवातेक म्हणलां तें शीण ह्या गिताचें नांव. जाल्यार देव आयज आमचेर शीण करपाक सारकें आमचें जिवीत जालां काय?
वो दुसरे वाटेन देव आमकां आशिर्वादान भरता तसलीं उतरां उलयतलो. म्हज्या बापाची कुशी केलोल्यानो चलात येयात आनी म्हज्या बापाच्या राज्यान वांटो घेयात. हीं उतरां आमकां आयकपाक मेळटलीं काय. शुभ वर्तमानान हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जे परतून परतून जेजू फाटल्यान आसताले ताका कोसाक लावपाक, टेस्ट करपाक, वो कसल्योय चुकी आसा जाल्यार त्यो जेजूच्यो काडपाक आनी ताच्या शिसांच्यो बारीक बारीक कितें जाता पळयोवन रावताले. आनी ते जेजूशी आयले आनी परतून ताणें जेजूक सांगलें आमकां एक खुणा दी. आनी तेन्ना जेजूचें हे फिर्याद म्हणपाक जाता, जेजूचें कंप्लेन. इतल्यो मिलाग्री केल्यात तुमचे मदें, इतलें शिकयलां तुमकां, तरी आसतना तुमचें मन बदलना, दिसना. दोळे आसून कुड्डे जाल्ले आसात, कान आसून भेरे जाल्ले आसात आनी ह्या पासत आसात थंयच आसात, त्योच वस्तू करतात, त्योच चुकी काडूंक भोंवतात, कांयच नवें करिनात. आनी खुणा जेजून जायत्यो दिल्ल्यो जाल्यार आतां आखरेक व्हडली खुणा जोनासा सारकी मनशाचो पूत म्हणजे जेजू ताका कुर्सार खिडायल्या उपरांत, ताका मारल्या उपरांत, तो त्या कुर्साचेर प्राण सोडल्या उपरांत 3 दीस हे धरणीच्या पोटान आसतलो आनी मागीर पुनर्जीवन जातलो. आनी हाच्या उण व्हडली मिलाग्र भाव भयणीनो आनीक ना. जेजू मरणाचेर, पातकाचेर, कोश्टांचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जाला. ही मिलाग्र आमच्या जिवितांत जण एकल्याक, आमच्या क्रिस्ती जिविताक खेरीत भाशेन ही व्हड मिलाग्र. पूण चडशे जाणांक आमकां आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत ज्यो मिलाग्री जाता त्यो दिसतीच पडना. आमी आजून पासून ह्या फारिजेवां भाशेन आनी धर्मशास्त्र्यां भाशेन व्हडली मिलाग्र सोदता, मिरेकल्स, हिलिंग्स सोदूंक भोंवता. ह्या फादरा कडेन कांय जायना, त्या फादरा कडेन कांय जायना, आमचे इगोर्जेन कांय जायना, उमक्या जाग्यार जाता, धांवया थिंगा. पूण देवाचें उतर जें आमी आमच्या काळजान घेवपाक जाय, तें देवाचें उतर घेवन आमचें जिवीत बदलपाचें भोव थोडीं जाणां आपल्या जिवितांत पाळटात. आनी जीं कोण ही भोव थोडीं जाणां हें देवाचें उतर घेवन आपल्या जिवितांत पाळपाक सोदतात, प्रयत्न करतात, तांकां दिसाच्या दिसाक जायत्यो मिलाग्री आपल्या जिवितांत दिसती पडटात. सोदूंक भोंवपाची गरज ना. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हो देवाचो शीण आमी आयकुया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत कितें जाग्यार पडपाक जाय काय, कितें आमी सारकें करपाक जाय काय, हें पयलें वाचप सोंपता आसतना देव आमचे लागीं कितें मागता तेंय आमी आयकलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मया दाखय आनी देवा कडेन खालतिकायेन चल, इतलेंच पुरो. प्रमाणीकपणान चल, दया मया दाखय आनी देवा कडेन खालतिकायेन चल. हें जरी तर आमी करपाक तयार आसा भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जी देणी देव वतयता ती आमच्यान मेजूंक जावची ना. ती आमकां आनीक जाय अशें आनीक दिसचें ना. पूण ज्या मेरेन आमी प्रमाणीकपणान चलना, दया मया दाखयना, आमी देवा मुखार खालतिकायेन चलना, आमचीच मिजास घेवन भोंवता, आमीच व्हडलीं जाल्ल्या भाशेन करता, त्या मेरेन आमकां आनीक बरेपण दिसचें ना. तर आयचे भेटेन आनीक एक मिलाग्र ही परतून आमी उगडास करता. ह्या आल्ताराचेर जाता त्याहून व्हडली मिलाग्र आनीक ना. हो सादो उंडो आनी सोरो जो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता आनी आमकां तो मेळटा, हाच्याहून व्हडलें देणें आनीक दुसरें खंयचेंच ना. जाल्यार हे पवित्र मिसाचे भेटेन जावं पावस पडों वत येवं, तुमी जेन्ना मिसाक येतात इतले त्रास करून, वेळ करून, तेन्ना ह्या आल्ताराचेर जी मिलाग्र घडटा ती आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत दिसाच्या दिसाक घडो. आनी जें कितें घडटा तें आमी दोळे उक्ते करून पळोवपाक आमकां ही खालतिकाय फावो जावं म्हण हे भेटेन आमी मागुया. आनीक आमी ही भेट भेटयता आसतना जीं कोण उसुक्त पडटात, जीं कोण परतून ह्या धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवां भाशेन आजून पासून खुणा सोदूंक भोंवतात, वो जें कितें आपणाक मेळना देखून ह्या वाटेन तावन त्या वाटेन तावन दुसरे वाटेन उडयो मारीत रावतात, भोंवत रावतात, तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया देवान तांच्या जिवितांत हें बरेपण फावो करूंक आनी देव जें कितें दिता तें घेवंक तांकां फावो तितली कृपा दिवंक तांचे पासत आमी मागुया.